नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स। गोंयांत सरकार स्थापणुकेक बीजेपीच्यो निर्णायक हालचाली मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतच आमदारांचे बसकेत निर्णय 3 अपक्ष मोगोच्या तेंक्यार सरकाराचो बेत मंत्रिमंडळ घडये 2 राउंडांनी। अमेरिकेचे ह्युस्टन टेक्सासांत गोंयकाराचो खून फूड मार्टांत क्लार्क आशिल्ल्या चांद्राच्या जॉन डायसाक गुळी घालून मारलो। फूड मास्क घाल्ले हल्लेखोराचो चल्ला सोद। दिवचले बंदीर वाड्यार तरणाट्याक दुबावीत मरण गांवकार वाड्यावालो अरुण परब सोंपलो। रामेश्वर वाडकार जखमी जीएमसीत एडमिट प्रकार कितें पुलीस करतात चौकशी। राष्ट्रपतींनी भेटयले पद्म पुरस्कार 2 पद्मविभूषण 8 पद्मभूषण 54 पद्मश्रीचो आस्पाव। गोंयचो ब्रह्मानंद शखवाळकाराक पद्मश्रीन भोवमान। गोंयभर जय भवानी जय शिवाजीचो जयघोष शिवभक्ती शिवशक्तीचे प्रदर्शन जयघोष मिरवणूक काढून गोंयकारांनी मनयली तिथीन शिवजयंती। सत्तावीस मार्चाक दक्षिण गोंयांत कितल्याशाच तालुक्यांनी लायट आसची ना। शेलड्यां कुंकळे वेर्णा सब स्टेशनांचे मेंटेनन्स। काणकोण साश्टी सांगे केपें मुरगांव धारबांदोड्या फोंड्या वाठारांनी लायट आसची ना। बीजेपीच्या गोंयांत सरकार स्थापणुकेक निर्णायक हालचाली मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतच विधिमंडळ फुडारी मुख्यमंत्री थारावंक निरीक्षकांच्यो दावेदार आनी आमदारां बरोबर 1 to 1 बसका जावन निर्णय जालो। केंद्रीय निरीक्षक नरेंद्र सिंग तोमर आनी मुरुगन तशेंच प्रभारी फडणवीस गोंयांत 3 अपक्षांनी मोगोच्या तेंक्यार सरकार करपाचो बेत। 12 जाणांचे मंत्रिमंडळ 2 राउंडांनी जावपाची शक्यताय। जब मैंने विधानमंडल के सदस्यों से आग्रह किया कि दल के नेता के रूप में आपके मन में कोई नाम हो तो आप प्रस्तावित करें, तो श्री विश्वजीत राणे जी उनके द्वारा श्री प्रमोद सावंत जी का नाम नेता के रूप में चयनित करने के लिए प्रस्तावित किया गया। श्री विश्वजीत राणे जी के प्रस्ताव को समर्थन देने के लिए श्री रवि नायक जी, श्री मारवान मोदिनो जी, श्री नीलेश काबराल जी, श्री रोहन जी, श्री जौनपुर मोहन जेरात, इन सब लोगों ने राणे साहब के प्रस्ताव को समर्थन दिया। तो सभी लोगों ने कहा कि हम सब प्रमोद सावंत जी के समर्थन में हैं। मैं अपनी ओर से पार्टी की ओर से श्री प्रमोद सावंत जी को हृदय से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तीनूय इंडिपेंडंट एमएलए आमच्या बरोबर आसात। बीजेपीचे दोनूय एमएलए ताणें आमकां तेंको दिला। म्हणजे तुमकां 25 सालांचो तेंको घेवन सरकार जे आसा फुडें वयतलें गोंयची उदरगत फुडें व्हरपा खातीर विजन नवभारत निर्माण तयार करपाचें गोंयचें विजन फुडें व्हरपा खातीर रात आनी दीस गुड गव्हर्नन्स राजकारण गव्हर्नन्स हाचें सगळें गव्हर्नमेंट जे आसा हें खूब बऱ्या पद्दतीन गोंया खातीर। और एमजीपी के लीडर सुनील ढवळीकर हैं। हमारे सभी विधायक जो जीत के आए हैं 20 एमएलए हमारे साथ में आए हैं और 3 इंडिपेंडेंट एमएलए एलेक्सो रेजिनाल अतानसियो वास और डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी, उन्होंने जो हमें समर्थन दिया है अलॉन्ग विथ माय पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट सदानंद शेठ कानवडे
हम दावा कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए, उसका लेटर सबमिट करने के लिए हम आपके पास आए हैं. सरकार स्थापन करपाचो दावो आमी केला. मॅक्झिमम गव्हर्नराच्या बरोबर मिळून फुडली तारीख ही निश्चित करची पडटली. केंद्रीय माननीय मोदीजी, अमित भाई शहा हे ह्या कार्यक्रमाक येतले. त्यांच्या बरोबर मेळून फुडली तारीख घ्या. मागीर सगळे गाडी खंय एमजीपी मंत्रीपद असतले सांगला ते डिसायड करतले तांकां विचारा. अनकंडिशनल सपोर्ट केला. अनकंडिशनल लेटर दिला म्हणून हांवें तुमकां पत्रकारांक 10-12 फावटी तरी सांगलां. सो हांगा येवच्या पयलीं 1-to-1 आमदारा बरोबर तुमची जाली, तुमचे ऑब्झर्व येयले 1-to-1 तेंच्यान 1-to-1 कितें म्हणून आसली ती? पण सगळ्यांची उलयले, कारण इज अ डेमोक्रेसी, आमची लोकशाही पद्दतीन जो प्रोसेस आसा तो प्रोसेस केल्लो आसा. सो तुमचे 20 आमदार, तुमचे 3 इंडिपेंडंट सपोर्ट करता, 2 एमजीपी. सो कॅबिनेट पद जे 12 ते कशें कितें आसतले, भाजपा कडेन कितले आसतले? ना तो त्या संदर्भातले आमकां डिटेल वर्कआउट करूं जाय. त्या संदर्भातले अजून काय आमी हे करूं ना. पण सगळे 25 जण टोटल आमचे बरोबर सपोर्ट करतात. 20 आमचे, 3 इंडिपेंडंट, 2 एमजीपी. अमेरिकेंत ह्युस्टन टेक्सासांत गोंयकाराचो राती खून. जॉन डायस थंयचे फूड मार्टांत क्लार्क म्हणून आशिल्लो. कळटा ते प्रमाण हूड आनी मास्क घालून आयिल्ल्या एकल्यान ताच्या कपलार पिस्तोलान गुळी घाली. वेल्यान आनीकय फायरिंग केली आनी थंयच्यान पळलो. गोंयांत आसतना जॉन क्लबाचो फुटबॉलर. सीसीटीव्ही व्हिडिओ फुटेजी वेल्यान हल्लेखोराक सोदतात. जॉन डायस इनासिन डायसाचो एकोडो पूत. चांद्रा भाड्याच्या रूमात रावपी. 3 वर्सां जाली तो फॉरेनात आशिल्लो आनीक 2 वर्सां थंय काम करून गोंयांत येवन घर जाग्यार घालपाचो बेत आशिल्लो. भायर वचून 3 वर्सां जाली थंय कामाक गेल्या. पण वचून केन्ना आयला बी परत बरकोन राम आमी आपण बरकोना आनी 1-2 वर्सांनी येता अशें सांगताले की ताकले घर काडया. काल बिल फोन केल्लो. काल फोन हांवें केल्ली ताका. केलो तेन्ना तेणें म्हण सांगिल्लो आपण आज कोता सकाळी 9-9:30 वाजता आपण बिजी हायस म्हण तेणें. पयलीं खंय हांगा फुटबॉल बी खेळटालो, क्लबा बी खेळटालो. कितली भुरगीं तुका? गोंयांत आसतना जॉन चांदोर आनी गिरदोळी फुटबॉल क्लबांक गोलकीपर म्हूण खेळटालो. He has been playing for our club and for under 12 for inter-village tournaments, and also he was playing for the local school. A very good goalkeeper, indeed a upcoming player who had to cut short his playing career because of financial difficulties at home, and he had to go on board the ship. And from there on, I heard that he had gone to the US, and there this unfortunate thing has happened. जॉनाक मारला ताचो न्याय निवाडो जावचो म्हूण मागणी. देवा कृपेन एक बरें जॉब मेळ्ळें ताका आनी सगळीं हॅपी आलो. इनफॅक्ट द एंटायर वॉर्ड वी आर वेरी हॅपी दॅट ही हॅज गॉन फॉर वर्क. एटलीस्ट सम रिलीफ फॉर हिज मदर मोर. बट अनफॉर्च्युनेटली दिस इन्सिडेंट हॅज हॅपन्ड, which is a very shocking and a setback not only for his family, for the entire village. And I would request that strict action should be taken. I demand actually strict action जावपाक जाय. कित्याक एक कोण भुरगो भायर वयता आपणागे पोटा लागून आनी आपणा फॅमिली पोटा लागून आनी असो इन्सिडंट जेन्ना जाता and he is the only surviving member for his family. And I request to our Goa government also to have a look in this and strict action should be taken. Request for a strict action. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिवचले बंदीर वाड्यार अरुण परब ह्या गांवकार वाड्यावेल्या तरणाट्याक दुबावीत मरण. ताच्या बरोबर आशिल्लो रामेश्वर वाडकार जखमी जाल्ल्यान ताका जीएमसींत ऍडमिट केला. दोगूय आयतारा रातीं बरोबर गेल्ले. मध्यान रातीं बंदीर वाड्यावेले डेरी भायर रस्त्यार दोगूय पडिल्ले दिसले. अरुण सोंपला. रामेश्वर जखमी आशिल्लो. प्रकार कितें ताची पुलीस चवकशी करतात. सोमारा गोंयभर तिथी प्रमाण शिवजयंती मोठ्या उमेदीन मनयली. छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याक फुलाहार घालून श्रद्धांजली दिवन गोंयच्या तरणाट्यांनी शिवजयंतीच्यो कार्यावळी केल्यो. गोंयभर कितल्याशाच वाठारांनी छत्रपती शिवरायाच्या जयघोशान तरणाट्यांनी मिरवणुको काडल्यो. भगवो घेवन ढोल ताशाचे गजरांत शिवजयंती
तिथीन शिवजयंती. क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज श्री 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 श्रीमंत 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की शिवाजी महाराज की शिवाजी महाराज की धर्मवीर संभाजी महाराज की संभाजी महाराज की बाळासाहेब जिजाऊ महाराजांचा बाळासाहेब जिजाऊ साहेबांचा हर 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 घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. कीप वॉचिंग प्रुडंट. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल ऑर्गॅनिक आणि कोल्ड प्रेस नैसर्गिक रितीन केला. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑइलान आसा नीम, सेडरवूड, विटामिन ई आणि लेमन, जे केसांच्या मुळापर्यंत वयता आणि हेअर ग्रोथ वाडयता. लागींच्या सुपर स्टोर, फार्मसी आणि ऑनलाइन मेळटा. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांणी वर्स 2022चे पद्म पुरस्कार भेटयले. आदलो फुटबॉलर ब्रह्मानंद शखवाळकार आनी ब्रह्मेशानंद स्वामीक पद्मश्री. राष्ट्रपती भवनात हो सुवाळो जालो. आजच्या भेटयल्ल्या पुरस्कारांनी 2 पद्मविभूषण, 8 पद्मभूषण आनी 54 पद्मश्रीचो आस्पाव आसा. अंदूच्या पुरस्कारांत 4 पद्मविभूषण, 17 पद्मभूषण, 107 पद्मश्री पुरस्कारांचो आस्पाव केला. अखिल भारतीय इंटर युनिव्हर्सिटी बायलांचे नेटबॉल सर्तीचे उक्तावण धर्मशाळा हिमाचल प्रदेशांत जालें. हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकरान सर्तीचें उक्तावण केलें. कोविडाच्या परिस्थितींत प्लेयर आनी वेगवेगळ्या खेळा सर्तींचेरूय परिणाम जालो. आतां केशी कमी जाल्ल्यान प्लेयरांक परत उमेद म्हणून राज्यपाल आर्लेकर उलयलो. इस प्रकार की प्रतियोगिता इस कोविड काल के बाद तुरंत यहाँ उन्होंने इसका आयोजन किया है, जिसके मार्ग तहत पूरे देश की अपने बेटियां इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं. इसके बाद तुरंत बाद फिर से खो खो की प्रतियोगिता भी यहाँ होने वाली है. इस सबको देखते हुए मुझे लगता है फिर से एक बार अपना एक खेल कूद का, हमारे खेलने का, स्पोर्ट्स का वातावरण अपने प्रदेश में फिर से बनने जा रहा है. इसका लाभ हमारे युवाओं को, युवतियों को बहुत अच्छी ढंग से मिलने वाला है. ISL सिजनाचे जैतिवंत हैदराबाद एफसीन राज्यपालाची राजभवनाचेर भेट घेतली. आयतारा फातोड्ड्या फायनलींत हैदराबाद एफसीन पेनल्टी शूटआउटांत केरला ब्लास्टर्सांक 3-8 मारले. राजभवनावेले कर्टसी भेटेंत हैदराबाद एफसी टीमीचे प्लेयरांनी ऑटोग्राफ दिल्ली जर्सी राज्यपालाक भेट दिली. फायनलीक हरिल्ली केरला ब्लास्टर्स राज्यपालांची होम टीम. I am from Calicut, Malappuram, and northern part of Kerala. Of course, the first choice in the sports field is this football. So many Santosh trophies were there. And then I was the governor of that Mizoram. Mizoram also to a very great extent top in football field.
Now in Goa also, Goa is also a fertile soil for football, and there this achievement by our Hyderabad Football Club is an epoch-making achievement in the history, and once again I am congratulating them. I am happy to know that both Hyderabad FC and Kerala Blasters teams played well, maintaining the true spirit of the game. Ultimately, there has been only one winner in any competition. Of course, at about 4 o'clock, Kerala team originally, because I am from Kerala, they requested for an appointment, and I have given appointment, and I expected them also participate in today's program here. I don't know why the 0 hour they cancelled it. What matters in sports is not victory or defeat, but how you play the game. The sportsmanship is one of the most desirable qualities in any great player across the games. म्हापशां न्हंयत मोठ्या प्रमाणात झाडी पातळिल्ल्यान नुस्तेमारांक त्रास जाता. तांची जाळी पेड्ड्यार जाता म्हणून मयड्या पंचायतीन बस्तोड्या पूल ते मयडे मेरेन न्हंय नितळ केली. बस्तोडा पंचायतीन न्हंयचो फुडलो भाग नितळ करून घेवचो म्हणून मागणी. हेच न्हंयचेर खंय खुबशा थळाव्यांचें पोट चलता. त्या भायर न्हंयतलें नुस्तें खंय ना जावंक लागलां. आमचो सेकंड ड्राय बायसान स्टार्ट केला. सो ऑलमोस्ट आमी टील टुडे हांगासून आमी म्हाका दिसता एटलिस्ट 2.5 किलोमिटर्स कंप्लीट केला. हांगासान मोयरा हे पासून ही सायड आमी क्लियर केल्या आनी आमी आतां हे फुडें आमी ही सायडीन करतले. फुडें गायच्यान फाल्यांसान आमकां म्हाका दिसता आनीक 1.5-2 किलोमिटर आसतले. सो म्हाका दिसता टोटल ऑलमोस्ट 4 to 5 किलोमिटर्स आहा ते आमी ड्राय करता कंप्लीट. आनीक कचरो येवन शिरकता आनी जाळ बी पिसता. नुस्तेकारांक म्हटल्यार खबर आसतलें सगळ्याक कित्याक कोण काटाय मारतात. कित्याक थोडे जाण हेजेरूच आहात न्हू, जाळ बी घालता तेजेरूच आहात. सगळ्यांक कितें त्रास आहा तो खबर आसतलो. आतां हांगा परतून काडलेले आमी म्हणल्यार परतून तारीख कडसून ते स्टार्ट जाता. थंयसून हे आतां काडटात आमी परतून स्टार्ट केला. डेप्युटी सरपंचान सांगलेलें सगळें साफ करून या म्हणून आमी मनीस घेवन येयले आनी 4 जाण आमचे ते माणी घालून ओडून हाडटात आनी एक 2 जाण आहा ते ओडून घेवन येता. पयस आहा ते आनी भरतेर आमकां चड प्रॉब्लेम जाता म्हणून आमकां ओडून हाडचें पडटा. आयज हे क्लीन करता अप टील द ब्रीज. अप टील बसोरा ब्रीज काम चालू आहा म्हणून थिंगा सगळे ब्लॉक जाल्ले आहा. वन्स ते पायप्स काडली म्हणटच ती सायडीन पळय फूल आहा ते म्हाका दिसता बसोडे पडटा वो म्हापसा पडटा. पोत्ते हे सायडीन पोत्तो रिवर आमचो बसतलो. सो कांय इतलें करून आमी कांयच फायदो जावचो ना. सो तेका लागून हांव म्हापसा म्युनिसिपालिटीकूय रिक्वेस्ट करता, बसतारा पंचायतीकूय की इमिजिएटली तांकां हो सेम वे तांच्यानी ती सायड क्लियर करची बिफोर ओपनिंग द ब्रीज. 27 मार्चाक आयतारा दक्षिण गोंयांत कितल्याशाच तालुक्यांनी लायट आसची ना. सकाळी 7 ते 3 मेरेन शेलड्या, कुंकळ्ळी आनी वेर्णा सब स्टेशनाचेर खात्याचे वर्सुकी मेंटेनन्साचें काम आयतारा चलतलें. ताका लागून काणकोण, साश्टी, सांगें, केपें, मोरगांव आनी धारबांदोड्या फोंड्या कांय वाठारांनी लायट दीसभर आसची ना. दक्षिण गोंयच्या वीज खात्याची नोटीस. झाडां पासून तयार जावपी वस्तूची मागणी वाडटा. झाडां रोवची, तांचो योग्य वापर करचो म्हूण संवसारीक वनीकरण दिसा उलो. उदरगत करतना झाडां मारप आनी रोवपाचो समतोल जाय. रानां खात्यान गोंय पोस्टल खात्यान आल्तिनार संवसारीक वनीकरण दीस मनयलो. गोवा पोस्टल डिव्हिजनान मिस्टिका स्वॅम्प इकोसिस्टम आनी ऑलिव्ह रिडली कांसवांचेर पोस्ट कार्ड लॉन्च केलें. See, we have to have a rational approach towards that. So that we have to conserve environment, the forest, as well as we have to look for development. So middle path is always, look at anything we do, it always has plus and minus. So we have to take a middle path, how best we can do. It's a great honor for the department that we have collaborated with the forest department to issue so many flatly items on this occasion to popularize and creating awareness amongst the public, especially youngster. The theme for this year's International Day is Forest and Sustainable Production and Consumption.
This is very much relevant in the light of the fact that due to growing global population, there is a significant increase in the demand of forest products. Several actions are being taken by the state and central government to further enhance and improve the quality and quantity of forests in India. Our area, forest area, green cover I'll say, is about 68% of the geographical area. That's a good percentage, and we are lucky that we have a bountiful nature in Goa, and we need to preserve it. So forests of Goa are internationally biodiversity hotspot of the world, owing to its rich flora and fauna. In spite of fast-track development, we have been able to maintain the required balance between conservation and development. This is all possible with the support of people of Goa, who have always honored the forests, and a large number of their religious and cultural ceremonies are centered around trees and plants. मयेच्या मीन येरादारी आड उपजिल्लोधिकारी कचेरींत आमदार पंचायत गांवचो लोक आनी मीन येरादारी करपी जाळवणदारांची एकठांय बसका जाली. मात थारलें कांयच ना. थळावे म्हणटा मीन येरादारी गांवांतल्यान नाकाच, गरज पडल्यार रस्त्यार दिवपाची तयारी. बरोबर आमदारय आशिल्लो. तो म्हणटा रुटाचेर स्पश्टीकरण जाय, मीन येरादारी नेम पाळचे. शेवट पर्यंत त्यांच्यानी त्या जे कॉन्ट्रॅक्टर आहात ट्रान्सपोर्टेशनवर त्यांचोच मुद्दो उखलून धरलेलो आसा. म्हणून आमी आयज ह्या प्रसार माध्यमांतून सगळ्या लोकांक विनंती करता की जर फाल्यां ट्रान्सपोर्ट चालू जालो जाल्यार आमी सगळ्यांनी रस्त्यार येवपाचें ठरयिल्लें आसा. आनी तुमकां विनंती करता, सगळ्यांनी रस्त्यार येयल्या शिवाय हो प्रश्न सुटचो ना. आमी सगळ्या लोकांक मयेच्या उलो मारता. आतां आमी डिस्कशन अशें जालां की जो मायनींग ओर आसा तो मायनींग ओर मीठ डिस्ट्रिक्ट रोडांसून व्हरपाक, विलेज रोडांसून व्हरपाक लोकांचो जो आक्षेप आसा त्या विशयाचेर निर्णय असो कांय जालो ना. पण आमी जी गायडलायन्स कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्या ती कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्ली गायडलायन्सूय ती स्पेसिफाय क्लियरली केल्ली ना. तांचे ते डॅस्टिनेशन दिल्लें आहा, शिरगांव मायन्स, बिचोले जंक्शन, अशें साखळे कारापूर तिस्क आनी तेंचे ते नावेले जेटी. पण हितून मीठ डिस्ट्रिक्ट रोड जो आमचो विलेज रोड आहा न्हू होच वापरून करचो काय अन्य खंयचे ऑप्शनल रोड्स आहा ते वापरून करचे हे त्या ऑर्डरीचेर स्पेसिफाय केल्लें ना. तेन्ना आमचे ग्रामस्थ किंवा मये नागरीक कृती समिती मार्फत आतां लोक डिमांड करतले की मायन्स डिपार्टमेंटा कडेन की हो जो रूट तुमी स्पेसिफाय केल्लो तेजे डिटेल्स मेळचे म्हटल्यार. आनी हे डिटेल्स घेतल्या नंतर आमी मागीर तो फुडलो निर्णय आमी ठरयतात. अजून पासून तो ना. आतां मिटिंगो ह्यो घेता कित्याक समस्या सुटोवंक जाय म्हणून आमी मिटिंगो घेता. आयज आमी तो पॉयंट रेज केलो की मायन्स डिपार्टमेंटान नोटिफाय केल्लो रूट खंयचो आहा न्हू ती सगळ्या ग्रामस्थांक कळोन न्हू. मागीर दुसरी बांगडी आसतली ग्रामस्थांची की ते सगळे नॉर्म्स वापरून यूज करून जर ते वापर करता ट्रान्सपोर्ट जर व्हरता जाल्यार ते फॉलो जाता काय ना तें कळटलें ना. आनी हें बुलेटीन सोंपोवचे पयलीं पळोवया सत्तरीची घोडेमोडणी. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात.
प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.